युनायटेड बहुजन ऑफ गोवा हांची आयतारा बसका जाली। कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचा घर ह्या तत्वाक धरून कूळ मुणकार कायदो चालीक लायलो, पण काँग्रेस तशेंच भाजपा सरकारान हाचेर भर दिली ना। बहुजन समाजाक दर फावटी उणाक दाखोवपाचे काम सरकार करता म्हूण ह्या समाजाक एकठांय हाडपाची ही संस्था तयार केल्या, अशी माहिती युनायटेड बहुजन समाजान दिल्या। RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। खंय तरी आमकां दिसलें की आयज युनायटेड बहुजन आमी जे बहुजन जे लोक आसा हाचेर अत्याचार जाता अशें आमकां कळोन चुकलें, म्हणून आमी विचार केलो की खंय तरी आमकां युनायट जावपाक जाय। तेच्या उपरांत जो सरकार गोंयांत पयलीं आसलो म्हणजे गोवा स्वतंत्र जावच्या पयलीं जे 3% पोर्तुगीज भायले हांगा येयल्ले तेका आमच्या अख्ख्या बहुजन समाजात जे आदी गोंय स्वतंत्र मिळवून दिले ते लोकांक पोर्तुगीजाक धाडून दिले। तेच्या उपरांत 3.5% जे बारीकचे लोक जे आसा आमचे व्हडले समजतात ते आयजो आमकां त्रास करता। भाऊसाहेब बांदोडकर पयलो मुख्यमंत्री गोंया राज्याचो, ताणें आमकां पळयले कित्याक तेका खबर आसली बहुजन समाज म्हणजे कितें पळय तें।